स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यांचे भाषण बरें जालें. मुख्यमंत्र्यान नीती आयोगाचे रेफरन्स दिले आणि सांगलें की नीती आयोगान सरकाराक एप्लॉड केल्लो आहा. फॅक्ट की सरकाराचो सोशल सेक्टर्स, क्वॉलिटी ऑफ लिव्हिंग, पर कॅपिटा इन्कम, हेल्थ स्पेंड, वॉटर अँड सॅनिटेशन हाजेर नीती आयोगान गोंय बरें आहा दुसरे स्टेटी परस म्हणून म्हणलां. पूण एट द सेम टायम स्पीकर सर, गेले खेपे हांव नीती आयोगाचें सांगतालो तेन्ना बाब दाजी साळकार आनी बाब मोविन गुदिनाक तुमी म्हजेर घाल्ले आनी तेन्ना ताणें कितें सांगिल्लें की आमचे बजेटेड फिस्कल डेफिसीट 4.7% आहा, which is more than 3.5%, which is the limit set by Niti Ayog. So our budget is a failure. Speaker sir, and Niti Ayogan सांगिल्लें आहा, and we have the third highest unemployment rate in the country. हे नीति आयोगाचे फिगर आहे, म्हजे फिगर न्ही. सो मुख्यमंत्र्यान उदळ सांगला, हे बी मातशें नोट करचें. नंबर 1. नंबर 2 स्पीकर सर, एक बरें जालें की हर घर जल बी म्हणटा तें आतां 2 वरांचेर पावलें. हें आतां भाशणान क्लियर जालें. सो आतां 2 वरूच मेळटलें तुका. ते हर घर जल बी म्हणून व्हडली स्टेटमेंटांनी कोण नाकात. विजय हांव करेक्ट करता. हांवें मिनिमम 2 hours म्हटलां, मंत्र्यान आमच्या 4 वरां म्हटलां. मिनिमम 2 hours म्हणटा. म्हाका कोंकणी कळटा न्ही आतां. मिनिमम 2 म्हणल्यार मॅक्झिमम कितें टूच ते. स्पीकर सर, पळय ज्या जाग्यार पावत नासले, सामकी शॉर्टेज आसली, सामकी शॉर्टेज आसली त्या जाग्यार म्हटलं हांवें. स्पीकर सर, आतां म्हादय बंद जातलीच. सो तातूंत 2-3 वरां फातोड्यान 8 वरां उदीक येता. 8 वरां उदीक येता. हांवें डिस्टर्ब केलें तुका. हांवें खंय डिस्टर्ब केला. स्पीकर सर, G20 मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडलो, हें जालें तें जालें. सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितले पयशे दिले तुका? 300 कोटीचे. आनी तुवें पणजेचे रस्ते हॉटमिक्स केले, तांचे आज कंडिशन कितें जालां हें मुख्यमंत्र्याक खबर आहा. उत्तर दिवचें सुशेगाद. स्पीकर सर, तांणी म्हणलें प्रशासन तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी. कितलीं पेटिशनां आयलीं आनी कितले जाणांक सॉल्व केले. बरें आयले ते सगळ्याक, बरें वायट ना. स्पीकर सर, आतां इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट मुखेलमंत्री म्हणटा कितें, आमी इव्हेंट ओगीच करना, आमी काम करता आनी इव्हेंट करता. स्पीकर सर, फाल्यां CAG जर तुज्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान पावली जाल्यार म्हाका दिसता दे विल पुल यू अप. तुवें ABVP म्हणटा तांकां 10 लाख रुपया दिल्या. आनी तुमचे स्टुडंट युनियन तुमीच पयशे दिता, गव्हर्मेंटाचे पयशे अशें दिवपाक जाता. स्पीकर सर, आनी चीफ मिनिस्टरान तो नवो सर्क्युलर हाडला की आपल्याकूच 3 कोटी दिवंक जाता म्हणून. हो सर्क्युलर आहा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो. म्हाका मागीर उत्तर दिवचें सुशेगाद. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की 5 वर्सान आपल्यान फकत 8 कोटी रुपया 8,000 कोटी घेतले म्हणून. FRBM लिमिटा भितर पोना आहा म्हणून. कसलें लिमीट उलयता स्पीकर सर? 8,000 कोटी ते जालें कितें? ते 8,000 कोटीन कितें जालें? यू आर टेकिंग अस इनटू अ डेट ट्रॅप. हांव स्पीकर सर बजेट कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. हांव पळयतालो बजेट खंय पावता ते. म्हाका धपक्याक काडलो. आनी कित्याक बजेट युटिलायझेशन 34% जालां गेले खेपेचें. तूं पास जावना, तूं काटार पास जावना, तुका दुखलून पास करचो पडटा. ते फिगर म्हजे कडेन आहा स्पीकर सर, आनी आय कॅन शो दॅम विथ प्रॉपर फिगर्स. सेकंड स्पीकर सर, हेल्पलायनीन मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की आपल्यान फ्री हँड दिला ड्रग्स बंद करपाक म्हणून. पूण एक मिनिट दीज आर ऑब्झर्वेशन स्पीकर. अशें बेल मारप ना. हैदराबाद पुलीस आयले आनी ते कितें म्हणटात की गोंयचे पुलीस आमकां हेल्पूच करना म्हणून. आनी ते इंटरनॅशनल ड्रग रॅकेट गोंयांत हें करतात, बस्ट करतात. गोंयचे पुलीस बस्ट करना. सो कितें जालें तुगेलें डिक्लेरेशनाचें? स्पीकर सर, वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपांचें सांगलें. वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सगळ्यांनी तुमचीच तुम्ही तांकां हें केली, सपोर्ट दिलो, तांणी पांयार उबे केली, स्वयंपूर्ण केली. आनी आतां म्हणटा NGO हाडटा, तांचे पोट मारता. हें कितें स्पीकर सर? पॅरा टिचर म्हणटा आनी सद्दां भीक मागची पडटा, आमकां सॅलरी दी म्हणून. इज दीस वॉट एज्युकेशन इज फॉर? स्पीकर सर, आतां स्ट्रे कॅटलाचेर मायकल लोबो त्या दिसा उलयलो. स्ट्रे कॅटल म्हणटा इश्यू म्हणून. पेडणेच्यान काणकोण मेरेन आमकां प्रॉब्लेम दिसता. कोण दिसता? स्ट्रे कॅटल ट्रॅफिक पुलिसा भशेन दिसता. कितें जालें तांचें आतां? स्ट्रे कॅटल स्कीम इज जस्ट ए अनाउन्समेंट. कांयच जायना ताचें. ही वस्तुस्थिती अशी आहा स्पीकर सर. वेन्झी वियाकश बाबान म्हणलें की फायनान्सान वचून फायली घुसपता म्हणून. दोनूय सांगतात, PWD सांगता, WRD सांगता. स्पीकर सर, फॅक्ट की फायनान्सांतल्यान भायर काडप फायल म्हणटा ती इजी न्ही. बरें कुस्तार इजी न्ही तें. आनी थंय ते विकास गावणेकार हें तें इट्स नॉट इजी थिंग. स्पीकर, आय एम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी बाय द वे. स्पीकर सर, ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाचें मुखेलमंत्र्यान म्हणलें. 2019 ताणें वायब्रंट गोवा समीट म्हणून केलें.
2 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान दिले. कितले MOU सायन जाले आनी कितले प्रोजेक्ट कमिशन जाले हे मातशे सांगचे काय अनदर इव्हेंट काय म्हणतो. कित्याक आतां आनी कोण घालूंक सोदना हांगा पयशे. कित्याक मल्टिपल टॅक्स आहा, विंडो सिंगल विंडो ना, खूब विंडो आहा आनी एव्हरी मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज पोर्टफोलिओ. ना जाल्यार ना सांगचे म्हाका स्पीकर सर. तिसरें फ्रीडम फायटरांचे उलयलें. एक नागेश बाबू च्यारी म्हणून आहा, ताजें घर लास्ट टायम तो केरीचो फोण्या, ताजें घर डॅमेज जालें. गव्हर्मेंट ऑफिशियल येवन गेले, ताजे भुरग्याक जॉब दिता म्हणलें. आज अजून मेरेन कांय ना जालो. फोटोग्राफी जाली, सोंपलें सगळें. स्पीकर सर आतां सरकार म्हणटा की आमी एक्सपेंडिचर रेव्हेन्यू म्हणटा आमचो चड आहा म्हणून. स्पीकर सर कॉमन मॅनाचेर बर्डन वाडत आहा, म्हारगाय बी वाडत आहा. स्पीकर सर आज मेरेन फिस्कल डिसिप्लीन आनी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कसो प्रिव्हेंट करतलो हे बजेट सांगूंक जाय. हे मुखेलमंत्र्यान एकूय उतर सांगूं ना, अकाउंटेबिलिटीचें एक उतर सांगूं ना. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर हे फायनान्साचे अप्रुव्हल मेळपाक जे त्रास जाता ताजेरूय आमकां कांय अजून आन्सर मेळना. सो ऑल इन ऑल आमी ओपोजिशन म्हणून आर नॉट सॅटिस्फायड विथ द बजेट अँड वी डोंट बिलीव्ह इट इज अ रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट. इट इज अ रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट आनी मायनिंग ह्या वर्सा सुरवात जायना. विजयन जे 2 विशय सांगले बजेट रिलेटेडचे की तो 8,000 कोटी विटी म्हटल्या उपरांत त्यांनी 4 वर्साचे सगळे कॅल्क्युलेट करून सांगले आणि त्याच्या उपरांत त्यांनी 4,183 कोटी त्यांनी फिजिकल डेफिसिटचो विषय सांगलो. तेजेर हांव फक्त एकूच म्हणजे अकॉर्डिंग टू द फायनान्शियल रूट इट इज इफ अ स्टेट इज नॉट एबल to fully utilize the sanctioned borrowing limit, including the additional borrowing limit of the power sector reforms, in any particular year during the first year of the financial year fourth awarded in the 21-22 to 24-25, it will have the option to availing the unutilized borrowing amount in any of the subsequent financial year, and but within this financial year. That आम्ही आमची लिमिट यूज करून आसा. म्हणजे हांव तुका लिमिटाचेर हांव कांयच उलयना. म्हजो इशू असो की तुवें जो घेता तो आपल्यान कमी घेतलो हें तूं जस्टिफाय करता. हांव ताजेर कांय उलयना. हांव म्हणटा घेवन कितें जालें, खंयचे दिवे लायले, कांय लावूं ना. स्पीकर सर अँड यू आर टेकिंग अस ऑन अ डेड ट्रॅप. स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याक कळपा जाय की हांव ओपोजिशनान बसलां, हांव रुलिंगान बसूना. आमी घेवन जे कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर जे पयशे स्पेंड करपाक जाय ते कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीरच स्पेंड करता. ओके, तुवें लोन पडते फारीक केला कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर स्पेंड करता. बाकीच्या हितूंतल्यान आमी जे लोन सर्व्हिस करपाक जाय ते लोन सर्व्हिस करता. त्यांनी पर कॅपिटा इन्कमाचेर उलयलो. गोवा इज अराउंड 5.5 lakhs and which is the highest. तुका ताजेर नाका. थंय तुका निती आयोगान सगळे डिग्री बऱ्यो दिल्या. तुका मारला खंय ताणी की थर्ड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर. आणि फिस्कल डेफिसीट तुझे वाढला म्हणून. स्पीकर सर अनएम्प्लॉयमेंटाचेर हांव परत सांगता. म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटाचेर सांगता आसतना आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी फॉर द गव्हर्नमेंट जॉब हाज्या खातीर केला. त्या खातीर जो कोण प्रायव्हेट सेक्टरान वयता तो 100% एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड करता की आपल्याक जॉब जाय म्हणून. त्या खातीर आमचो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीतलो नंबर जो आसा तो 1,10,000 आसा. फाल्यां सकाळी जर आमी म्हटलें सर अदर वर्ड्स तूं म्हणटा की निती आयोग चूक म्हणून. हांव तिचे एक चूक मागीर तेंच जालें तें. विजय सरदेसाई रियलिटी सांगली. हांवें तुका रियलिटी सांगली कितें आहा ती. हांव चूक म्हणना स्पीकर सर, ताच्या खातीर सांगता. ओके, बाकी त्यांनी आमी खंयचोच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे बंद करूंक ना. म्हणजे तो जे सांगता पळय न्ही आमी बंद करूंक ना. जी रेग्युलर कोण चलयता ताका रेग्युलर चलोवपाक अलाव करतले ते सांगला. जी कोण बंद करता सोडटा तेन्ना ताचो विचार करता. स्पीकर सर अशा एकूच पॉयंट सीएम बंद करिना म्हणून सांगलें. क्वॉलिटी म्हणून आहा पळय, क्वॉलिटीच्या नांवान गोंयकारांक भायर उडोव नाका. आमी क्वॉलिटी म्हणटा तुम्ही भायल्या काडटा. स्पीकर सर अक्षय पात्रा येता क्वॉलिटी दिवपाक. गोंयकार क्वॉलिटी दिवंक शकना. स्पीकर कित्या खातीर ट्रेन कर स्वयंपूर्ण. स्पीकर सर आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक भायर उडोवंक ना आनी उडयना. कोणी बंद करता आसत. फाटल्या फावटी तुमच्या काणकोणा 5,000 भुरग्यांक दिवपाक नाशिल्ले तेन्ना विचार आशिल्लो कोण दितलो काय म्हणून. तेजेरूच डिस्कशन. 5,000 भुरग्यांक तेंच्यांनी अचानक बंद केल्ले. कोण दुसरो दिवपूय तयार नासलो. आता रेट वाडयल्या उपरांत घेतला तेंच्यांनी. म्हणजे रेट जेन्ना कमी आसलो तेन्ना बेर करपाक तयार नासले ती. शेवटी रेटीचे जायना रे म्हटल्यार आमी जेन्ना वाडोवपा जाय तेन्ना वाडयलोच न्ही. हा स्पीकर सर दुसरी गजाल पॅरा टिचरांची सॅलरी रेग्युलरायज जातली. ओके, ऑलरेडी गेली फायली सायन जावन. ओके, बाकी वायब्रंट गोवाचे कितले एग्रीमेंट सायन जाले इंडस्ट्रीच्या वेळार हांव दिवपाक लायता. ओके, म्हाका दिसता ताज्या उपरांत ऑलमोस्ट बाकीचे सगळे
प्रशासन तुमच्या दारी ताका बुकलेट धाडल्या बाकीचे निदान त्यांनी हे मान्य करपाक जाय की आमचे मंत्री हे तालुका लेवलाचेर वयतात आनी IAS आनी GCS ऑफिसर हे पंचायत लेवलाचेर वचूनय बी हय रे हाज्या हाज्या पयलीं हांव येस